मुरगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक फाटले 2 महिने जाले पगार मेळिल्लो ना। जरी तर सोमार मेरेन 2 महिन्यांचो पगार दिलो ना तर मुरगांव पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी संपार वचपाची शिटकावणी दिल्या। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। तेंचे कितें गव्हर्मेंटा कडेन तेणी डिस्कशन केलां आनी तो कसो पेमेंट हाडटा तो तेंच्यांनी सांगलेलो आसा आनी तो बरें आतां कितें आसा सगळे कोड लागलेलो आसा आनी सगळे कांय आमचे कडेन ना आनी तेंचे कडेन ना म्हणटकूच कितें आहा ते कितें करतात डिस्कशन गव्हर्मेंटा कडेन तशें आमकां मानचें पडलें ना म्हणून आमी आतां ताका विचारपाक गेल्ले तेणी आतां सांगलां आमकां सोमार पर्यंत दिता म्हणून आमकां सांगलां आमी 2 म्हयने पगार जालो पळय न्ही आतां आनी आमी ओगी रावपाक शकना एक तर आमी स्ट्रायका नोटीस दितले नाजाल्यार ह्युमन रायट्सांक कंप्लेन करतले व्हडल्या अफसरांची कित्याक हो अर्बन सेक्रेटरी हे व्हडले सेक्रेटरी त्या ऑफिसान बसता थंय आनी तांकां ह्या लोकांक कांय पडून गेलो हे आमगेले गार्बेज वर्कर आनी ते झाडूवाले पळय आनी शहराक साफ दवरपाचें काम हे लोक करतात खरें म्हळ्यार सरकारान हांकां पयलीं दिवपाचें कित्याक हे निवळ केल्या शिवाय कांय जायना पूण आतां तांच्यांनी कितें केलां तांगेलो डेवलॉपमेंटाचो ग्रांट आसा थंय तो ऑलरेडी ग्रांट हें करपाचो डायवर्ट करपाचो हें केलां DMAन फायल मूव घेवन करून ती सेक्रेटरी गेल्या कोड लागल्या कारणान ती अर्बन सेक्रेटरी वतली अर्बन सेक्रेटरी तारीक थॉमस म्हणटा तो आज सांजचो येतलो बाय सांजचो म्हणल्यार ताणें क्लियर करता आनी बाय मंडे म्हणल्यार ताणें पेमेंट घालपाक सांगलें तरी आसतना आमी हे वोगी रावचना कित्याक वास्को तो पगाराचो इश्यू सदांचो जावन पडलो सो आमी मेन एक कितें केलें आमी युनियनान ऑल ओवर गोवा जो ऑक्ट्रॉय टॅक्स आहा जो पेट्रोल पंपाचेर टॅक्स येता तो एक्सक्लुझिवली टॅक्स म्हणजे तो म्युनिसिपालिटीचो त्या तो सरकारान व्हेल्लो की मागीर तुमकां न दिता म्हणटा मदीं थोडे दीस दिले आनी मागीर ते दिवपाचें बंद जालें तो ऑक्ट्रॉय तर आमकां मेळ्ळो जाय जाल्यार आमकां पगाराचो प्रॉब्लेम नाच सो आमी सगळे म्युनिसिपालिटीक ती लेटर दिल्यान तुमी रेजोल्युशन घ्या म्हणलां आनी त्या इश्यूचेर आमी ऑल गोवाचेर इश्यू घेवन सामकें आर्श करता सोमारचो पगार जाना जाल्यार मागीर फुडें स्टेप कितें आसता सोमार जाल्यार आमी स्ट्रायकान इश्यू करता डायरेक्ट स्ट्रेट बँक लोन काढून लोन दिता म्हणजे तो ते बँक लोन ते तांचो लुकआउट ते कशें दितले ते आमकां पडून गेला आमच्या लोकांक पयसो आमगे पगार जाय आमच्या वर्करांक पेमेंट मेळोंक ना पयसो म्हाजे कडेन येयलो ना आनी आतांच चेअरपर्सनान हांगा एक मिटींग कॉल केली आनी तेचो युनियनानूय आपयलो आनी तेचे थोडे वर्कर्स येयल्लेले आनी कालूच अशें जाल्लें आहा की CMन एका आमच्या चीफ मिनिस्टरान DMAक इन्स्ट्रक्शन दिलें आहा की जे तेंचे कितें आमचे म्युनिसिपालिटीचे ड्यूज आहा की दिवपाचे आहा ते आमकां रिलीज करना काल आमी ऑलरेडी लेटर केलेले लेट पावलेले आसा आयज आमचो ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी ना फाल्यां पासून ती फायल क्लियर जातली जशें चेअरपर्सनान सांगलां बाय नेक्स्ट वीक म्हटल्यार पेमेंट मेळटलो आनीक प्रपोजल आमी केल्लेलें आहा की 60-40 जे सॅलरी ग्रांट्स आहा पळय ते आमकां 40% तुमी गव्हर्मेंट दियात 60% आमी घेतात आनी मेजर जो आहा पळय आमचो प्रॉब्लम समज सॉल्व जातलो जाल्यार गव्हर्मेंटान इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हो एक्ट एमेंडमेंट करपाक जाय आख्या 13 म्युनिसिपालिटी पैकी 13 म्युनिसिपालिटी पैकी नंबर 1 म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती वास्को म्युनिसिपालिटी आनी वास्को म्युनिसिपालिटीचे एसेट आहा पळय ते खंयचेच म्युनिसिपालिटीक ना आनी पूण एसेट आहा पळय ते बेश्टे नांवांक एसेट आहा आमकां तेतून रेवेन्यू कांयच मेळ्ळें ना सबलेट केल्लेले आसा कोण दुसऱ्याक दिल्लेले आसा पूण ते आमकां करूंक गावंक ना हांगासर ते म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स युनियन लिडर येयल्लो आसलो तर रिगार्डींग पेमेंट वर्कर्साचो पेमेंट जावंक ना म्हणून तांकां आमी आमचे तर्फे आश्वासन दिल्लें आहा की बाय नेक्स्ट वीक तेंचो पेमेंट क्लियर करतले सदांच आश्वासन ना आश्वासन दिलें म्हटल्यार ह्या मेन म्हटल्यार कितें आसलें तेंचो हे 2 म्हयन्याचो पेमेंट म्हणला तो फर्स्ट प्रिफरन्स म्हटल्यार तेंचो पेमेंट क्लियर करपाचो आसलो तेच्यार आमी विचार केला की फुडें वचून हे अशेंच चालू उरलें जाल्यार जावचें ना परत प्रॉब्लम क्रिएट जातलो तेका लागून आमी CMची अपॉयंटमेंट घेतला आनी तेचे कडेन डिस्कशन करपाचें आहा की बाबा आमकां हेचेर कितें परमनंट सोल्युशन मेळपाचें आहा तेका लागून आमी तेचे हे अपॉयंटमेंट घेतला आनी तेणी आमकां आयज ना जाल्यार फाल्यां दिता म्हटलां तेणी परमनंट सोल्युशन कितें काडटले तुमी परमनंट सोल्युशन म्हटल्यार आमकां ऑक्ट्रा येतालो GST लागल्या कारणान ऑक्ट्रा आमकां एबॉलिश जाला तेंच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटान कितें सांगलां इन द फॉर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रांट दिता म्हणून ते सुद्दां आमकां फॉर्म ऑफ स्पेशल ग्रांटान सुद्दां दिल्ले आमकां 1-3-4 इंस्टॉलमेंट सुद्दां दिल्या आमचे हे मातशें आहा तेका पेमेंटाक सपोर्ट जावन आमी पेमेंट कंटिन्युअसली दिवपाक शकता